कोणाक दिसलो जाल्यार सांगा. कोणाक दिसलो जाल्यार म्हाज्या चेड्याक हे करून कॉन्टॅक्ट कर म्हणून सांग. नाव वगैरे सांग लोकांक सगळ्यांक. म्हाज्या चेड्याचें नांव रुशल रामदास गोवेकर, वर्सा 17. मम्मीचें नाव म्हाजें नाव रिमा गोवेकर. तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर मोबाईल नंबर सांगा मातसो. 9657109608. हो आमचो चेडो सालिगांव धानवाडो रुशल रामदास गोवेकर. आयज 3:30 हांगसून हो आमच्या रस्त्यार भायर आसलो. तो 3:30 हांगसून ना. आनी आमी सगळे आमच्या गोंयच्या कोणाक मनशांक तुमकां तर हो भुरगो आमचो दिसलो जाल्यार तुमी आमकां कळीत करचें. आनी म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर 9923653746. म्हाजें नाव रिमा गोवेकर. रिमा गोवेकर. चेडो मिसींग म्हणून आयकला. कितें जालें कितें एक्झॅक्ट? कांय सांगना. कॉलेजीकसून येयला तो, जेयला आमच्या वांगडा बसून जेयला. आनी एक पेपर दिला म्हणून सांगला तेणी. मराठी पेपर दाखयला म्हणून, तितून आपूण पास जाला तें सांगला. आनी जेयला आनी ताट म्हाजेशीन दिला आनी तो सदीत भायर सरता आनी चुलतेशीन वचून बसता. थंयसून हांव जाणा आतां तो थंयच बसला म्हणून वचून. पुणून तें सकयल येयला तेन्ना हांवें ताका विचारलें, बाबू खंय गो? तर तो वदळ सकयल येयला म्हणून लागले. 15 मिनटां गो बसला आनी सकयल येयला म्हणून लागले. तितल्यान आमचो तो बोबाळ जाला. तेन्नाच्यान आमकां कळ्ळां तो घरान ना म्हणून. फोन हे करून गेला, फोन घरान आसा. नाव कितें तेजें? रुशल गोवेकर. रुशल गोवेकर. कितले वर्सां तो? 17. आनी कितले खंयच्या इस्कॉलान? तो वेऱ्या कॉलेजीक वयतालो, VMP कॉलेज. ओके. खंयच्या स्ट्रिमींग? आर्ट्स, कॉमर्स? आर्ट्साचो. पेपर एग्जाम जावन आयज पेपर दाखयलो. हय, कितले? एक पेपर दाखयलो काय एक दोन? पेपर दाखयला. आतां तेज्या फ्रेंडान सांगला 2 पेपर दाखयल्या म्हणून. आनी तुमकां सांगलो एक एक पेपर. पेपर दाखयला. त्या एका पेपरान तो फेल जाला दिसता. तेका लागून तेणी तो सांगूंक ना. आनी तेच्या मनान कितें येयला तें हांव नोकरी येता. हां. कितें खंयचो पेपर दाखयला, कितें सांगला? मराठी पेपर दाखयला म्हणून सांगला. आनी इको पेपर खंय दिला, हे केला तेंचो. कितल्या येयल्लो कॉलेजींतल्यान? कॉलेजीकसून तो सदीत 2:20 घरा पावता. म्हणजे तुमकां सांगलो की एकूच पेपर दाखयलो म्हणून. एक सांगूंक नासलो. ना. तुमकां आतां दुसऱ्या कडल्यान कळटा. हय, ओके. तेजी फ्रेंडां बीन आनी कोण आहा? हांगा अशें कोण फ्रेंड ना. तेजो एकूच थंय तो दत्तावाडी फ्रेंड आहा. ओके. तेणीनूच सांगला ते. पूण घरान बीन कितें तुमी तापयलेलो ना ताका? ना, आमी ताका कांयच हें करिनासली. हां. कितें म्हटलेलें बीन? ना ना, कांय कांयच म्हणूंक ना. आयज सकाळीं कितें जाल्लें? ना, कांयच ना. सकाळीं तो बरो गेला कॉलेजीक बी. आनी तेंपारा येयलो? हय, येवन बरे भाशेन जेयला बी आमच्या वांगडा. आनी भायर सरला तो. भायर सरला आमच्या तिंगेर वचून बसता. सदचेच तेजे हे. तेंगेर कितल्यांक गेलो? तेंगेर तो 3 सुमार 3:15 जाल्ली. कोण म्हणजे शेजारी काय तुमची? ना, चुलती तेजी हांव ते चुलती. तेंगेर तो वचून बसता. बसता. हय. आनी तेंगेर आसता तो. हांव समजल्यार तेंगेर आहा म्हणून हांव सुशेगात रावला. तर ते सकयल येयले पळय हांगा, तेन्ना हांवें ताका विचारलें, बाबू खंय काय म्हणून. तर बाबू तो म्हणलो वदळ येयला. ओके. तेन्नाच्यान ताका सगळ्याक व्हडल्यान उलो करून करून हे केलो. तो जाग ना तेजी. म्हणजे ते कितले तुमकां केन्ना कळलें ना म्हणून तो? तो 5 सुमार कळ्ळो आमकां. हां. नाजाल्यार हांव जाणा तो थंय आहा म्हणून. थंय आहा तिंगेर म्हणून. बसला म्हणून. हय. ओके. मागीर ताच्या उपरांत? तेज्या उपरांत आतां पळय सोदता सगळ्याक सोदून. हांव पासून वयर वचून येयली सोदून. तुमच्या खंयच ना. सोयऱ्यांगेर बीन कितें कॉन्टॅक्ट केलो तुमी? ना ना ना, सोयऱ्यांक बी कॉन्टॅक्ट हो कोणाक करूंक ना. अजून तुमी सांगूना सांगूंक तांकां? ना. आनी सोयऱ्या तुमची खंय लागीं आहा ना, काय ना, गोंया ते- भायर बीन आहा कितें? ना, अशें हय. ते शिवोलेत मामाल्या घर तेजे. थंय बी कितें कॉन्टॅक्ट केलो? ना ना, थंय वचना तो. वचना. बाकी हांगासर फ्रेंडांक बिनांक आनी खंय कॉन्टॅक्ट? आनीक कोणाक हें ना. काय ना. कितें कपडे घातलेले? तेणीन ट्रॅक पॅन्ट घातल्या आनी ब्लू टी शर्ट घातला. ओके. मोबायल बीन कितें आहा? मोबायल घरात आहा तेजो. घरा कडेन आहा? हय. ओके. मोबायलाचेर बीन कितें फोन बीन कोणाचो हो येयलो कितें? ना ना, तेणी आयज मोबायल हातीनूच घेवंक ना. येवन तो हरशी तो जेयलो म्हणटकूच मोबायल घेता. मोबायल आसता ती. ओके. म्हाका सांग. म्हणजे ताका तो जर असो सॅड कहो दिसता, हांव ताका विचारता कितें जाला रे काय म्हणून, कॉलेजीन कितें जालें. तर ना म्हणटा तो मातसो तो उगी कहो आसलो. उगी कहो म्हणून हांवें आसलो ताका विचारला कितें जाला रे. तर कांय ना म्हणून लागलो. हं. पेपर दाखयल्या तरी एक पेपर दाखयला म्हणून लागलो.
हां म्हणजे भिवन तुमकां सांगलें की एकूच दाखयलो एकूच म्हणून दाखयला आमी. तर आमी तेका हरशी फेल जालो म्हणून तेका आमी कांय हें करिना, पूण तेच्या मनान कितें कोण जाणा हांव नोकरी. अच्छा बाकी आनी कितें संवय बीन ताका तेची संवय कसली हें ना तेका. एकदम बरोबर कांयच ना. ना. तो थंड असो कोणाचे तेका चड फ्रेंडूय लागना आनी तो चड कोणा वांगडा इनवॉल्वूय जायना आनी तेजी आवयूय तेका आनी बापूय तेका केन्नाच अशें तापयना कसलेच बाबतींत. ती तेका एकलोच चेडो म्हणटा ती चड हें करता कॅर घेता नुशी म्हणल्यार आतां तेजें आयज कितें आनी तो जालें सामको आमगेरूच येता चडसो आमगेरूच येता आनी खंयच वचना आनी आमगेरसून तो रोखडोच बसता आनी येता. पूण आयज तें काडलें बाबू बस मरे ना मम्मा हांव आयज बसना म्हणा लागलो आनी भायर गॅलरीन उबो रावलो आनी सोमतोच येयलो यो रे 4 चिरमुल्यो खावया नाका म्हणा लागलो आनी म्हाका सदच्या भाशेन तेजो दुबावूच ना न्हू कित्याक सदांच तो आमगेरसून सोमतो घरा येता. म्हाका तर कितें तेज्या बद्दल कितें आसलो तर दुबाव हांव तेच्या फाटोफाटी येवपाचें न्हू. हांव सोफार बसून थंय सुशेगाद चिरमुल्यो खाता आनी हे म्हाका 5 म्हणल्यार विचारता आसा गो शिरमिला तो हांवें ना गो तो येयला केन्ना हाडले सवाय ती नांगूच येयला हाडला आमगेरसून. म्हाका कितें प्रॉब्लम आसल्यार हांव तेच्या फाटोफाटी येवपाचें न्हू म्हाका काय सद्दां आमगेर येता. आतां ह्या वखदार पासून म्हाजेच कडेन आसता तो न्हू. नॉर्मली जेन्ना तो आतां तुमगेर येता पळय डेली इस्कॉलाचो येयलो जेयलो की तुमगेरूच आसता. ना ह्या दिसांनी मातशे तेंचे शेताचे प्रॉब्लेम आसले ते मागीर ते शेतान बी वता. आतां कालच्यान परत येता तो आमगेर मातसो आयज जाल्यार भितर सरोकूच ना तो घरान हांवें बाबू तुजो पेपर दाखयलो हय म्हणा लागलो. खंयचो दाखयलो मराठी कितले पडले रे 48 काय कितें सांगलें तेणें हांवें गूड रे म्हटलें बाकीचें दाखोवंक ना म्हणा लागलो. आनी बरें हो गेलो हांव म्हणल्यार गेलो भितर हांव आपल्या भितर बसला सोफार कित्याक तर म्हाका दुबाव आसलो हांव तेच्या फाटोफाटी येवपाचें न्हू. तसो दुबाव काय ना दुबाव कांयच तशें ना. तोंडार तेजें कितें दिसतालें बीन हो तोंडार सॅड तेजें बीन ना तेणी म्हाका कांयच उलोवपूच ना आसले आसले तोंड सच्चेच तेजे हे फेसींग आसले स्मायल सच्चीच आसली पूण तो भितर सरोंक ना गॅलरीनसूनच. आनी तरी ताका वाटेर पयला तो बंगल्या कडेन गेटी कडेन पयला आसलो तो 3 कितल्यांक तर 3:20 पासून हांवें ताका पयला सारको. म्हाजो हजबंड कामाक गेला 3:15 आनी मागीर ताका 5 मिनटां सुद्दां पयला. तरी हांवें म्हाज्या हजबंडाक फोन केलो तुज्या वांगडा बी येयला काय तो म्हणा लागलो म्हाज्या वांगडा गो कित्याक तो कामाक येतलो भुरगो. आनी भुरगो सारको एकदम बरो म्हाका बाय तो पातयाना थंड तो कोणाच्या वाटेक बीन ना तुजो ट्युशनाक सुद्दां तो तिच्याच चेड्या कडेन वयता आनी ट्युशनाक सुद्दां वचना तेका फ्रेंडूय ना तो घरांत भायरूच थंड तो असो म्हणजे तुमचो आणि त्यांचो खाशा ते दोघे वांगडाच भोंवताले हांव काकी तेची वांगडाच भोंवताले. हय म्हणजे आमगेरूच येता आनी खंय सर्दी वचना न्हू ह्या घरांनी हांव थंय रावता तेच्या घरान थंय तो येता म्हाका. पूण आयज भितर येयलो पूण कालच्यान परत येतालो आनी परत रातचो 8 जाली की म्हाजेच कडेन. आनी सांगेच्या मात हांव पळयतालें बेश्टे हो गेलो काय वाटेर बेश्टो पूण सांगे सारको वयतालो तो. काल सुद्दां आयला काल येवंक ना म्हाका याद ना. केन्ना तशें म्हाका तर प्रॉब्लम आसले हांव तेच्या फाटोफाट येवपाचें ताका पळोवपाक कित्याक सद्दां येता न्हू तो सारको आमगेरसून सकयलूच येता तो सदांच. आता पुलिशेक सांगला तुमी येयले आतां पुलीस येयले सत्तात ते वयल्यान गेले टाकी अशें. पोवपाक गेले. हय कपडे कितें घातलेले म्हटलें तुमी तुमी आज ब्लू टी शर्ट ब्लू टी शर्ट घातलेले ती सुद्दां आयज म्हाका भितरूच येवना सारको कळोकूच ना आनी ब्लॅक पॅन्ट आनी ट्रॅक पॅन्ट आसली ब्लॅक कलर. हय ब्लॅक ट्रॅक पॅन्टूच घालता. वाडो हांगाच्यान रुशल रामदास गोवेकर हो 17 वर्साचो भुरगो दनपारां 3 जेन्ना जाला. घरान अशें कांयच ना की कितें तापयला नाल्यार झगडला बी अशें कांयच ना. सगळ्यांक सरप्रायज जाल्लेलें आसा की अशें जावंक शकता म्हणून. अशें भुरगो एकदम सारको सॉफ्ट स्पोकन मिस्चिवस बी असो कांयच ना. तेचे कडसून एक्सपेक्टूच नासलें की तो रागान वचूंक शकता म्हणून. आयज एग्जामीचे खातीर रिजल्टूय येयल्ले एका सब्जेक्टान फेल जाला कदाचित त्या कारणाक लागून आसूंक शकता. दीस इज वी आर अस्युमींग. आमी सगळ्या तेच्या फ्रेंडांक जावं तेचे परिचीत कोण आसा बी तांकां आमी अपील करता रिक्वेस्ट करता. तेजो आवय बापूय आसा पळय तो खूब दुख्खी जाल्लो आसा. सबंद वाडो दुख्खी जाल्लो आसा. हांगासर सबंद वाडो आतां जमलेलो आसा. आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां कितेंय लीड मेळत जाल्यार ह्या भुरग्याक तुमी आवय बापाय कडेन हाडून दिवचो नाल्यार ताका सांगचो की आवय बापूय दुख्खी जाल्लो आसा मातसो प्लीज मातसो हेल्प करात फॅमिलीक. एकटोच भुरगो तो ताका परत घरा हाडपाक. तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर कितें लोकांक सांगता. म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा
50453355. हांव रमेश घाडी तुमकां परत एकदां रिक्वेस्ट करता की प्लीज ह्या आवय बापायक मातशें तेंचें दुख्ख कमी करचें आनी ह्या वाड्याकूय मातशें दुख्ख कमी करपाचें. हो वाडो एक फॅमिली कशी सगळे एकठांय जाल्लेले आहा, सगळ्याक शोधाशोध चालूच आसा. मातशें तांकां हेल्प करचें अशें तुमकां रिक्वेस्ट करूंक मागता. तो हायर सेकंडरी करता वेऱ्याम. तो सदां भशेन आयलो 2:30 आनी मागीर जेवल्या उपरांत तो आपल्या काजनागेर गेल्लो. काजनागेरसून तो 3 भायर सरला. मात त्या उपरांत ताका कोणीच भायर सरतूच पळोवना. भुरगो सारको मिस्चिवस असो न्हू, सारको साद्या थंड स्वभावाचो, केन्ना कोणा कडेन चड उलोवपी न्हू, कमीच उलोवपी आनी वेल बिहेवींग. आनी तो अपघाती तसो ना जावप म्हणल्यार सगळ्यान टेन्स जाल्ले आसा. आनी आज तेचे रिजल्ट मेळ्ळो अशें आसता. तेचे प्रिपेरेटरी एग्जाम जाल्ले तेंचे एका सब्जेक्टान कितें फेल जाला म्हणून आयकलां. मात ताका तशें ताप येयला बी अशें कांयच ना. व्हडलें एक्सपेक्टेशन तेजे कडेन आपलें तूं पासूच जावंक जाय अशें कांय प्रेशरायजींग कांयच ना पेरंट्सा कडसून. आतां सगळ्यान फूल वाडो टेन्स जाल्लो. हांगासर वाडो सगळो जमलेलो आसा. आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां कितें तरी लीड बी अशी मेळत बी कोणाकूय जाल्यार प्लीज हेल्प द फॅमिली. आवय बापूय सारको टेन्स जाला, इवन शेजारी पासून टेन्स जाल्ले आसात. आनी अशी घटना ह्या वाड्यार केन्नाच अशी जावंक ना. क्लोज निटेड फॅमिली सगळ्यो हांगासर, सगळो वाडो एकूच म्हटल्यार आसा सगळो. आनी अशें जावप म्हणल्यार सगळ्यांक शॉक जाल्लो आसा, सगळ्यांक दुख्ख जाल्लें आसा. आमी एक्सपेक्ट करता तो बरे भाशेन खंयचो आसा थंयसर येयल्या बरो. म्हणजे घरा कडेन कितें हेचे पयलीं अशें कांयच हेचे पयलीं हो गेल्लो बीन केन्ना रागान घरांतलो ना केन्नाच जावंक ना अशें. फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम जालो. ओके. घरान तो 2:30 भायर सरला. 2:30 येयला तो आनी 3:15 मेरेन तो काजनागेर बी जेवन घेवं वयता. तो डेली ताचो पॅटर्नच आसलो. जेवन गेलो की आपल्या काजनागेर वचून बसतालो. थंयसून तो रोखडो 3 कितें भायर सरला. आनी हेंच्यांनी ग्रहीत धरलें की थिंगेरूच आसतलो. 5 ती सोदपाक लागली तो घरा येवंक ना म्हणून. तेन्ना कळ्ळें तो 3 सोमतोच गेला म्हणून. त्या उपरांत कोणीच तें पळोवंक ना. तो अजून मेरेन ना. अजून मेरेन ना. ओके. पुलिसांक कळयलें. हय पुलिसांक कळयला. कितें कन्सर्न ऑथॉरिटीज येयल्या आतां सध्या? हय पुलीस बी येयल्ली आसा आनी तेंच्यांनी सगळे सायडी सगळी चॅकअप केली. ही मातशी हिली एरिया आसा, मातशी जंगल एरिया. सगळ्या भुरग्यांनी आनी पुलिसांनी सगळ्या वचून पळयला बी. सध्या सोदाशोध चालू शोधाशोध चालू आसा.